सुरवातेक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक A1. आमच्या बापान आमकां आपयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाल भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाल भुरगीं. आमच्या बापान आमकां आपयल्या. आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. आपल्या सोशी आमकां दवरल्या. आपल्या कपात आमकां वेगळ्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाल भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाल भुरगीं. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बाबाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवी आसूं. सोत कोडू लागता. सोत उलयतल्याचें तोंड आमी रोखडेंच बंद कोत्ता. सोताक लागून कोश दुमालो आनी बोणकोण पर्यान फावो जाता. जेजू संवसाराक स्वताचो उजो घालूंक आयलो आनी ताकाय जायतें सोंसचें पडलें. जेजू खूद म्हणटा, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. होच विशय आयच्या सेवा धर्माचो. स्वताक गोवाय दिवप म्हणल्यार क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवप. अशें कोत्तना रागाचो, दुस्मानकायेचो, नाटकायेचो उजो पसरूंक लागता. पूण जो कोण क्रिस्ती तत्वांक विस्वाशी रावता तो सासणाच्या जिविताचो मुकूट जोडूंक पावता. आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. देव मोगाळ आनी दयाळ. ताच्याच आदारान बोणकोणींत आसलोल्या भावा भयणाच्या निर्शेल्ल्या काळजाक आमच्या मागण्या, त्यागा, स्वता आनी मोगा वरवीं तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक आमी सगळीं धीर आनी आदार जावंक आनी तांणी आपल्या जिवितान येतोल्या कोश्टांक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगळ्यांक फायद्याची जावं. आयचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आमी सगळीं देवा मुखार किरकोळ पातके म्हूण ओळखून घेवया. आणि सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हूण सगळें हांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारान बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकृत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर.
महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इस्ता संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या वैभवापासत आम्ही तुका वाकांता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उज्यान बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजो मोग कोतल्यांक दिसनासलेली वती देणी तुवें तयार केलें सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू परस उदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमच्या आशे वरती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याची एकपणाची येता रात चलयता देवा ससनाच्या ससनाक आमेन. जेरेमेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. फुडारांनी राजाक सांगलें जेरेमेसाक जेबेसी मारचो कित्याक ह्या पोरी उलोवन शारान उरलेल्या झुजाऱ्यांची आनी सगल्या लोकांची तो उमेद मोडटा. पोरजेचें बोळेपण ताका नाका नुकसाण जाय. जेबेदियस राजान म्हणलें पळयात तो तुमच्या हातान आसा कारण राजान तुमचेर आड कांयच करूंक जायना. तेन्ना जेरेमेसाक गोड धरलो आनी मालेकिया कुंवरेचे बांयंत दोरां घालून देंवयलो. हे बांयंत राखणदाराच्या आग्न्यांत आसली. ते बांयंत कांय उदक नासलें फकत रेब. जेरेमेसाक त्या रेबान रोमलो. राजमालांतले भायर सरून एजिमेदे कालान राजाक सांगलें ह्या मनशांनी वायट केलें. ताणें जेरेमेसाक बांयंत उडयलो. तो थंय बुकेन मोत्तलो कारण शारान जेवण खाण ना. हें आयकून राजान एबेदियाक कुशीक अशें फरमायलें हांगा सोल्ले तुजे बरोबर तेगा मनशांक व्हर आनी जेरेमेसाक मोडच्या आदीं बांयतलो भायर काड. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा बेगोबेग म्हाका पाव. सगळीं म्हणया आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर ओंडो घालो म्हज्या उल्याक कान दिलो. जबाब भिरांकूल कोणांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलांतलो शेणांतलो ताणें म्हाका उबारलो. खोडपार ताणें म्हाका गोट उबो केलो. म्हजे पांय आलोना शे थीर केले. जबाब एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालें आमच्या देवाचें किर्तन. हें पळोवन जायतो लोक कामतलो सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतलो. जबाब हांव गरीब आनी दोलदिरो पूण सर्वेस्पर कोत्ता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आस्कारी म्हजो तारक म्हजो देव. वेगळी वेगळी ये कालाव करिनाका. जबाब
एब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, आमचे भोंवतणी इतल्या मनशांची गोबायकी पळोवन आमकां जोड कोत्तात त्या सोगटांक पयस करुया. भोव करून पातक, कित्याक ते आमकां सोंपेपणी चिट्टिता. आमी धांवूंक सुरू केलां, थिरायेन धांवूत रावया. जेजूचेर आमच्या भावार्थाच्या फुडाऱ्याचेर आमी संपंटराचेर आमचे दोळे लावन दवरया. ताणें आपणाक सूख मेळचें आसलें ताचे सुवातेर लॉज म्हूण पळय नासतना खुर्साचेर मरण सोंसलें आनी आतां तो देवाच्या संवसानाच्या उजार बसलेलो आसा. जेजून कशें आपणाच्या पातकाचें विरुद्धपण सोंसलें तें नियाळात आनी काळजीदार जायात आनी फाटीं सरो नाकात. पातकाचेर आड झुजतना तांकां रोगत वारोय पर्यंत झुजोंक आजून पडूंक ना. देवाचें उतरें. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो टालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसाक म्हणलें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलेलो पडूंक म्हजें काळीज ओंत्रेकून ओंत्रेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेपर्यंत म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितमेचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना. बोगोर भेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच घरांत 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगा दोगांचेर राड, दोगां तेगांचेर राड. बापूय पुताचेर राड आनी पूत बापायचेर राड. आवय दुवेचेर आड आनी धूव आवयचेर आड. सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबून इंग्लिश एडवेंचरर मेलोडी ओखूय ताणें कांय आपल्या सांगात्या बरोबर माउंट एव्हरेस्ट हाचेर ताणें भाशेन चळूंक वय चिंतलें. आनी बाबूण्यानो हो तांचो वावर ताणें एके भाशेन चालू केलो. पयले फावट खंय ताणें प्रयत्न केलो, सफळ जावंक ना. कांय ताचे सांगाती ह्या हातूनय मरून गेले. दुसरे फावट खंय ताणें प्रयत्न केलो, तोवूय तांचो सफळ जालो ना.
ह्याय प्रयत्नांकूय जायते ताचे सांगाती तातूंत मरून गेले. तिसरे फावटूय तांणी परतून प्रयत्न केलो ह्या माउंट एव्हरेस्टाचेर चडूंक, पूण तिसरे फावट ते सफळ जाले ना. हेय फावट कांय ताचे सांगाती खंय मरून गेले. पूण बाबण्यानो, जेन्ना परत खंय ते इंग्लंडासान परतले तेन्ना हे जे सांगाती जे आसले, जे दोस हॅव सर्वायव्ड, जे जिवे आसले, तांणी ह्या ताच्या फुडाऱ्याच्या मानाक मॅलोरीच्या नाक खंय ताच्या नांवान एक व्हड जेवण खंय तयार केलें सेलिब्रेट. आनी बाबण्यानो, थंय जायते जाणां खंय हाजीर आसलीं. ह्या समारंभणेन जेन्ना तो मेलोरी खंय ओलूंक उबो रावलो तेन्ना ताणें खंय पयले लोकांक पळयलें, सरभोंवती सगळ्याक पळयलें. उपरांत फाट वळली आनी फाटल्यान माउंट एव्हरेस्टाचें व्हडलें चित्र आसलें. आनी ताचेर नदर मारून खंय ताणें अशें म्हणलें, यू डिफिटेड अस वन्स, यू डिफिटेड अस ट्वायस, यू डिफिटेड अस थ्राइस, बट वी विल डिफीट यू समडे. Because you can't get bigger, but we can. बाबण्यानो, ह्या मनशान खंय ह्या माउंट एव्हरेस्टाचेर नदर मारून अशें म्हणलें, तुवें आमकां एक पावट हारयले, 2 पावट हारयले, 3 पावट हारयले, पूण एक दीस आमी तुका हारयतले. कित्याक तूं व्हड आसा तितलोच आसा, ताच्यान व्हड तुज्यान जावंक जायना, पूण आमच्यांनी आनीक व्हड जावं येता. बाबण्यानो, कितें आमकां हातूंत दाखोवन कोत्ता काय के भाशेन जी आमकां जवणेकल्यान आयचो सेवा धर्मूय हेच आमकां कितें उलो मारता. संवसाराची जी वागणूक आसा ताचेर झूज मारूंक आमची क्रिस्ती तत्वां आमी घेवन एके भाशेन आमी तांचेर झूज मारूंक आनीक ह्या हाचेर आमी तांकां तांचेर जैत मेळोवंक. टू डिफीट द वर्ल्ड विथ आवर क्रिश्चन कन्विक्शन्स. बाबण्यानो, हेच कितें आयचो धर्म आमकां एक भाशेन उलो मारता. आयच्या पयले वाचपान आमी जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयकलां. जेरेमिया प्रवादी हो राजा एक भाशेन वचूंक सांगता एक भाशेन तांचे झगडटना ह्या तांचे आसा तांचे झुजूंक एक भाशेन अवघडाय जाता, जायती अवघडाय. आनी असले परिस्थितीन जेरेमिया तांकां सांगता, आमी एक भाशेन दिवया, लेट अस सरेंडर. देवाचो थारो आयकून हो संदेश एक भाशेन तो तांकां दिता. आनी बाबण्यानो, हो संदेश तांकां एक भाशेन अवघडायचो जाता हें मानून घेवंक. आनी हे खातीर ताका एक भाशेन काडूंक जे प्रिंसेस आसा ते एक भाशेन मायतात ताका कशेन काडचो आनी ताका एका खोणीन ते उडयतात. बाबण्यानो, देवाचो संदेश मानून घेवन तांणी कितें करचें एक भाशेन हें नासतना जेरेमिया प्रवादी तांकां उगडापें करून सांगता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान एब्रामाक बरोवपी आमकां एक भाशेन सांगता, आमचें दान मन एके भाशेन क्रिस्ताचेर आमी दवरुया आनीक ह्याच हातून आमी आमचे सगळे पयण ताचेर आमचे दोळे दवरून आमचे नदर दवरून जिवताचे पयण आमी फुडें व्हरुया. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू जो संदेश दिता तो आयकूंक एक भाशेन वेगळेंच कशें दिसता. तो आयकून एक भाशेन आमी थोडाकता. कित्याक जेजू म्हणटा, हांव आयलां ह्या संवसारांत उजो घालूंक आयलां. बाबण्यानो, उज्यान आमी जाणा सगळें करपोन काबार जाता. उज्यान एके भाशेन उजो म्हणल्यार आमचेर भिरांत येता. आनीक एके भाशेन जेजू म्हणटा, हांव संवसारांत उजो घालूंक आयलां. आनी एक स्नान म्हणटा हांवें घेवचें आसा. कसले स्नानाची खबर करता काय, आपल्या संवसारांत येतना जेजू आपल्या कोश्टा मरना आनी पुनर्जीवनाची ह्याचेर एके भाशेन तो नियर करता. जाल्यार हो उजो सांगतना म्हणटा हो उजो जावन आसा जो पवित्र आत्म्याचेर देळ. हो पवित्र आत्मो जो तुमकां दितलो आमकां दितलो ह्या आत्म्याच्या बरेपणान आनी ताचे घोटायेन आमच्या जिवितान एके भाशेन ही तत्वां आमी वाडोवंक आनी संवसाराचेर झून देवाचें बरेपण विस्तारूंक आमकां तशें वयता.
बाबा भयणानो हो म्हणटा उजो एक भाशेन पेरवलेलो सगल्याक आसलेलो देवाचे कृपेन सगलीं भरलेली आनी हेच देवाच्या बरेपणान एक भाशेन संवसाराचेर दोन क्रिस्ती तत्वांनी अदीक वाडलेली जेजूक जाय बाबा भयणानो हेच आमच्या जिवितान एक भाशेन आमी करूंक ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमी क्रिस्ती भावार्थीक अशे दुसऱ्यांक एक भाशेन एक नामणो असो जावंक गरज आमकां जी देणी देवान दिल्यान ताचो बरो उपयोग आमी करून ह्या संवसारांत आमी दुसऱ्या मुखार एक भावार्थाचे आमी एक नामणेक अशे दुसऱ्यांक जावची गरज हेच करूंक आयज जेजू आमकां आपयता बाबा भयणानो आमची जी क्रिस्ती तत्वां जी आमी आपणायल्यान जी क्रिस्ती तत्वां आमच्या जिवितान आसात ही अदीक फुलोवंक आनी पेरूंक आनी ह्या तत्वांतल्यान आमी दुसऱ्यांक एक भाशेन देख दिवंक आमकां जेजू आपता तर बाबा भयणानो हेच आमच्या जिवितांतल्यान आमी करूंक आनी वरवीं आमी संवसाराक हालोवंक देवाचे कृपेचें बरेपण ह्या संवसारांत अदीक विस्तारून आमी जियोंक आमकां कृपा आनी बोळ हे भेटेंत मागुया सगळे आमी उबी रावुया आनी वेळार आमचो जोड एकल्याचो भावार्थ सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उचारुया सत मानता देवाक सर पदवीदार बापाक जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुदाक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबी सांभोवलो आंकवार मळीधान जाल्मलो Vós pela da cal, can gosto de você, cá cursar serlo, tomelo, da carne que tirou, tomela moda de ouro, desrealizar com a cloche o ansalo, sagar serlo, sorpudida deva pacha o sen basila, tuitan chive manechi mansibikul etolo, satmantha pavitratna, kadriku visabik, bhakta saitha, katkache baksane, पुढीचे जीवनपण सासनाचे जिवीत आमेन आनी भावार्था आनी वेळार आमचे जण एकल्याची गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंदाची मोगान सेवा कोत्ताना जायत्या प्रस्नांक आनी आळकोडीन फुडो करचो पडटा असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण भावात दवरून बापाची कृपा तांकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमचो राजकारभार चलयतल्यांनी गरिबांक आनी हेर दुखा कश्टांक सांपडलेल्या लोकांक फावो तो आदार दिवन तांच्या जिवितान सुदारप हाडूंक ते वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमच्या समाजांत जायतीं जाणां कश्टांत आनी फोटिंगपणांत चेपल्यांत वो बणकोणींत आसात असल्या सवे जेजू भाशेन हुस्को दाखोवंक आनी तांकां बरवाशान जिवंक स्फूर्ती दिवंक बापाचो आदार मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा बणकोणीन वावूर कोत्तल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलेंटियरांक जेजू भाशेन खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा करूंक बापाची कृपा आनी बोळ मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा बोधवार बाबा आमची कितें मागणी वेळार शमकार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सभ्या वरवीं आमेन
दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया गायनाचो अंक C10 भावा भयणी बापाक भेटोवंक. बाबा बोले बापाक भेटू भांगर नाका रुपे नाका आपल्या कासा सोवे भोपू जेसू तुझे कालीस मागता आयच्या दिसा आकेशिने देवा खुशी कुरेसले गो मोगान वेगून जीवे सोडू जेसू तुझे कालीस मागता जेसू मागता कुशीन दिता सगळेच मोचे बापाक भोगता. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचे बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बाबा आमचे बलिदान मानून घे तातूंत तुज्या आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटून आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय वागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या सोणेकल्याच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडूंच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीच्यो दोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायत हांव. Povit, 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 darbaransो सर्वेस्पर तू, स्वर्गानी संसार, बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सोय सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावे, येता ताका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सोय सोय सोय. बाबा करस पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण ससकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जात असताना काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आणि सासणीक कराराचे हें रगत पातकाचे बक्षोनी मेळच्याक तुमचे पासोत आणि समेस्त मनशां पासोत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडसाक करात. बाबा ताचो गुट परगट होया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत चोवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेडे आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बाराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमास्सो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खरीतपणी आयज आपलो वाडदीस समारंभात तांचे खातीर आमी मागता. लोरेन फेर्नांडीस, आल्फ्रेड डिसूजा, नविता फेर्नांडीस, स्नेहा कार्दोसो आनी वेडन मास्कार्नेस तांचे खातीर देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या देण्यान कृपेन तांकां बरोवंक तांचे खातीर बेडेंत आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगा ती बागेन जुजे तिच्या पोथी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेळ पादवास बागेन दांतन बागेन दोम दुथा आनी सर्व काळीत कमान बोल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात हा तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात हा त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां दाळीन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरो भाशेन अंतरेकता. तर आमकां शुद्धार काकूतीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती
ह्या शेरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यान ताणें एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका स्तरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना आमी गायन करुया. गायनाचो अंक D11 होरे पर्वतार आमी. Ore porvotarami Elias nubi sarki Lamaru kadur vechi Kushi kena pautoli Basura so sangati Tache che volta chembur Somi Jesu Somi Jesu Basura so sangati Tache che volta chembur Somi Jesu Somi Jesu Chalisti san sorosto Voi dongrar papagulo Buke so gelo usko Vater gira sa porlo Basura so sangati Tache che volta chembur Somi Jesu Somi Jesu Basura so sangati Tache che volta chembur Somi Jesu Somi Jesu Manando coso porlo Surgizzo unto Deulo Rucizzo surnaslolo Deva bapandar lolo Basura so sangati Tache che volta chembur Somi Jesu Somi Jesu Basura so sangati Tache che volta chembur Somi Jesu Somi Jesu Devande o chapkele Monsarke to taksale Devace olkun dene Kali sogle sotosle Basura so sangati Tache che volta chembur Somi Jesu Somi Jesu Basura so sangati
ताचे जेवणाचे बोल सोमी जेसू सोमी जेसू.
प्रार्थुया. कळवळ्या बापा, ह्या क्रिस्मसाच्या वरवीं जेजूच्या जिबे सांदे कशें आमी वाडटा, संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदार आमी जावंक पावूं. ह्या आमी कालतेपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसया. आजचे मिसाचे मांडवर केला कॅरिझमॅटीक समय आमच्या वेळांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या आयताराक आमची बागेद्रोगेची परब परबेक सकाळीं 2 मिसां आसतलीं. पयले मीस 7 वरांचेर ताचे बरी ताची मांडावळ करूंक SSBP संस्था आनी दुसरे मीस 9 वरांचेर ताची मांडावळ करूंक पॅरिश पास्टरल कावन्सिल. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 17,491 रुपया. हे सुमारान डोनेशन दिवन आदार केला. एका बऱ्या मागप्यान 1,000 रुपया ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जनरल खातीर एका बऱ्या मागप्यान आदार दिला 5,000 रुपया तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सुमारान मिसांतल्यान मंगळारा दीस 16 सकाळीं 7 वाजता झेवियर मानुएल सिमोयस हाचे 3ऱ्या वर्साचो उडगास. शुक्रारा दीस 19 तारखेर 7 वाजता क्रिस्तालिना डिसिल्वा हेचो म्हयन्याचो उडगास. सोनवारा दीस 20 तारखेर 7 वाजता जॉनी डिसोजा हाचे 3ऱ्या वर्साचो उडगास. फाल्यां सभार 15 तारीख फाल्यां सायबिणची परब आमी समरता. तेच बरोबर आमच्या भारत मातेचो दीस समरता. फाल्यां सकाळीं मीस आसतली 7 वरांचेर जे आमी कोणसाचे आशिर्वाद घालतले आनीक उपरांत सांजे नोवेनाचे मीस सदांचे बरी जातली. सकाळीं मीस 7 वरांचेर आसतली. आशीर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक F7. जेजूक आमचे मोदें दवरून. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रिती दिवन चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगा मनशाची जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रिती दिवन चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगा मनशाची जेजू चल्लो मोगा रस्तो आमी दवरुया. पेल्या साकरी जेजून केली पेल्या साकरी आमी करुया. पेल्या साकरी जेजून केली पेल्या साकरी आमी करुया. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रिती दिवन चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगा मनशाची जेजूक
आमची मोदे धरून एकामेकाक प्रिती आदिव चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगा मनशाची कूड